सगळे भायर रावता गेली हांव सुनियल मदिना मजिदाचो जनरल सेक्रेटरी. हांव कालरांतल्यान महेश आमोणकराचो देव आभारी मागता, आभारी आसा की जे तेणें कितें केलें काल आमकां लागून 3 दिसां सावन तो आमकां अनशनाक बसून आशिल्लो, ताका लागून आमी ताका कालरांतल्यान आमी ताजे बद्दल आभारी आसा. तो आनी रिया शेखान उपाशी रावन आमकां लागून 3 दिसां लागून 3 दीस तेंच्यांनी उपाशी रावले आनी जे कितें केलें तेंच्यांनी आमकां लागून 25 वर्सांच्यान कितले वर्स जाले कोणें कांय करूं ना. पूण महेश आमोणकर आनी रिया शेख आनी ते मुखार सरले आनी आमकां लागून तेंच्यांनी जें कितें केलें आमी तांकां कालरांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज ते सगळे आमकां CM आनी एंड्रू सिक्वेरा तोय तेंचे बरोबर आशिल्लो आनी आयज आमकां CMान आपयलें आनी CMान आमकां आश्वासन दिलां जे कितें हें केलां तें सगळें रिवोक करतलो तो आनी आमकां कब्रस्ताना लागून जमीन अलॉट करतलो म्हणटा आमकां. आनी ताका लागून हांव महेश आमोणकराचो करपाक सोदतां. महेश हांव शेख रियाज उलयतां, ऑर्गनायजेशन गोवा ऑल गोवा जमातीचो सेक्रेटरी. आज ही प्रेस घेवपाची कारण अशें आसा की तुमी जाण आसतले 3 दीस अनशनाचे आमी बसलेले हांगा रेस्टॉरंटार. तेजें कारण अशें आसा की तेजे 3 दीस पयलीं आमी डेप्युटी CM बाबू कवडेकर आनी CM आमकां केप्यां मेळिल्ले ते आनी तेंचे कडेन उलयल्ले पयलीं. हें जावपा पयलीं तेन्ना आमी ताका सांगलेलें अशें आसा आमचे कब्रस्तानार तूं कितें करता. CM परत तूं कांय टेंशन घेयनाका, आमी तुजें काम करता रियाज म्हूण डायरेक्ट मारली. तेणें आमकां आपयल्लें. मागीर आमी थंय गेल्यार थंय आमकां मेळना CM. म्हणल्यार अशें जालें एक दीस हो येयल्लो नितीन गडकरी. आमी चिंतलें पण फाटीं पूण जायत म्हणून आमी कितें केलें डायरेक्ट आमी हांगा रेस्टॉरंटार बसले आनी म्हाका सांगपाक सामकी खुशी भोगता. म्हाका अशें दिसता की महेश हो जो आसा न्ही हो म्हाजो हिरो असो दिसता म्हाका. म्हाका तेन्ना काळजांतल्यान म्हणपाक सोदता हांव, कित्याक तेणें हो मुस्लीम ना तरी आसतना आमी म्हाका अशें गर्व आसा तेजेर. तो आपल्या फायद्या लागून कांय बसूना आनी थंय बसपा कारण अशें आसा थंय तृणमूल काँग्रेस BJP काँग्रेस अशें थंय कांयच पॉलिटिकल इश्यू नाशिल्लो.
कितें हें आमी तेन्ना पयलीं ठरयल्लें कितें म्हणून कावन्सिलर जावपा पयलीं हें पळय कितें चल्लां पळय न्हू एक खबरदार आपूण इश्यू काडटलोच म्हणून ताणें पयलीं सांगलेलें आनी त्या प्रमाणे ताणें हो इश्यू काडून आमी हँगर स्ट्रायक केलो हँगर स्ट्रायक करतकच मागीर थंयसर उल्फान मुल्ला येयलो आनी तो कितें बोलो आपूण कशें भशेन बोलो सीएम हाडटा तेजो सीएमा येवपा मेळूं ना मागीर सीएम ते डेप्युटी सीएमा धाडलो डेप्युटी सीएमा धाडलो आनी मागीर ताणें कितें आश्वासन दिलां आमकां तुमी रियाज तूं आनी आमचो महेश तुमी दोगांय येवपाक थंय यात आपल्या कडेन त्या प्रमाणे आमी सगळे आयज थंयसर गेल्ले सीएमा कडेन आनी सीएमान पिडीतले आपले आनी टावन प्लॅनचे डायरेक्टराक आपयले आनी सगळ्यांक ताणें सांगलें अशें आसा की तुमी हो झोन चेंज करतो म्हणून आनी ते प्रमाणे तेंच्यांनी सांगलां की आमी तुमचे हो झोन चेंज करले फर्स्ट मिटींग कांयच तुमी टेंशन घेवपाची गरज ना ताका लागून म्हाका अशें दिसता प्रमोद सावंत हो सीएम पळय आसा न्हू हांव ताका मनांतल्यान धन्यवाद करता हेजें ताणें केन्नाच अशें पळोवना की जातीवादी जावं या हिंदू मुस्लीम पण तशें कांय ना तो सगळ्यांचेच काम करता कित्याक खबर आसा तेज्यान जाल्यार पयलीं करपा जातालें पूण आमकां ही खबर आतां मेळ्ळा फ्रेश ही खबर आमकां नाशिल्ली झोन चेंज केला म्हणून संसोड्या वयलो कित्याक हो संसोड्या वयलो जागो पळय आहा न्हू हो आमकां मेळ्ळा पळय न्हू आनी नशीब आमची आमी अशें समजून आशिल्ले केन्ना जावं ते पूण अकस्मात तेंच्यांनी काडून पळय हो झोन चेंज करून विकपाचो पळय षडयंत्र पळय तेंच्यांनी केला पळय न्ही हांव सांगपाक सोदतां की आमच्या आमदारांक मातशें पूण तेजे भितर लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें कित्याक कोणाक पडोवन गेल ना फक्त आमकां हे यूज करता फक्त इलेक्शन येयलो यूज करप आनी भायर उडप हांव तुमकां सांगपाक सोदतां हेंच्यांनी कितें मुस्लिमाचें काम केलां पळय न्ही कितें आमच्या आमदारांक तेंच्यांनी दाखोवचें नोकऱ्यो दिल्यो म्हण जालो ना आमचो खबरसानाचो इशू म्हणटा सगळ्यांनी व्हडलो आज पर्यंत हे आमचे भाजीपणांत पळय खबरसाण आसा तुमी जाणा आसतले हेजे पयलीं आमी केस घेतला पूण थंय जागो म्हणटा शिल्लक कांयच उरूं ना अजिबात नाही थंय जागो एकूच आमी मागता तुमचे कडेन फक्त कब्रस्तान आनी आमी तुमचे कडेन कितें मागता तुमकां रवींद्र भवन करपाक तुमचे कडेन जागो आसा इतले व्हडले हॉस्पिटल तुमी बांदला तें तुमी जागो हॉस्पिटल बांदली कलेक्टर बांदलो तुमी पूण आमकां मुस्लिमाक कब्रस्तान करपाक जागो कित्याक तुमी दिना आनी कित्याक तुमी नासता मुस्लिमाक हांव हें म्हणपाक सोदतां आनी काळजांतल्यान म्हज्या मनांतल्यान आमी सगळे मुस्लीम हांगा येयल्ले आसा मशीद कमिटी बी येयल्ले आसा सगळे लोक भायर आसा पूण हांव मनांतल्यान आमचे महेश आमोणकर आमगेलो कावन्सिलर आनी हो फर्स्ट कावन्सिलर जो अशें आमकां मुस्लिमां लागून फुडें सरून काम करपाक भायर सरलो हांव ताका मनांतल्यान धन्यवाद करता देव बरें करूं म्हणटा सीएमान आतां आमकां 1 म्हयन्या टायम दिला 1 म्हयन्या भितर तेंगे मिटींग आसतली तितून आमकां तो कळून दितलो म्हणून बस आयज म्हणजे काल जेन्ना हांवें उपोशण सोडलें जेन्ना हांवें काल उपोशण सोडलें सोडपा कारण म्हणजे म्हाका मेसेज आयली की सीएम कितें कारणान येवपाक शकना सो सीएम ऑलरेडी इन्फॉर्म मी that he's busy with some thing. So he told me that he's sending deputy CM. So I don't know who is the deputy CM because 2 CMs or deputy CMs are there. And we need TCP minister. He is also deputy CM. So afterwards, Urfan Mullah told me, and he phoned Mr. Riyad Sheikh that this fellow, Mr. Babu Azgaonkar, deputy CM, is coming in Margaon because staying here only. So I'm like, no problem. Because government through येता न्ही जाल्यार बरें आसा कित्याक एश्युरन्स तरी मेळटा सो हांवें जाल्यार म्हाका एश्युरन्स सीएमा कडल्यान जाय सो तो म्हणपाक लागलो फोनार फोन लावन दिता सो ताणें थंय फोन लावन दिलो मिडिया आशिल्ले थंय मातशें फाटीं उरिल्ले दिसता हो आशिल्लो म्हणटकूच ताजेर सीएमान उलयलो म्हाजे कडेन आनी ताणें फोन दवरलो आनी ताणें सांगलें ताका सो ताणें सांगलें तुमी आज येयात आपल्या कडेन उलयात सो आयज मॉर्निंग आमी गेले हांव आशिल्लो रियाज आशिल्लो आनी मिस्टर सारी हो आशिल्लो सिकंदर मागीर ते उलयले ताजेर सीएम म्हाजे कडेन उलयलो डिस्कस केलें तो सीएमाक हांवें सांगलें खरी खबर कित्याक हांवें बिफोर इलेक्शन मुस्लिमांक घेवन क्रिश्चनांक घेवन आनी हिंदूंक घेवन म्हाज्या वॉर्डान मिटींग घेतिल्ली दीस इज कॉन्फिडेन्शियल आय एम टेलिंग यू नाव की तांकां ते सायडीक म्हणजे फिजिबल नाशिल्ले कब्रस्तान आनी तांकां ते नाका आशिल्ले कित्याक ते सारके CR सायडीक आनी हातून पूण तरी आसतना आमकां प्रॉब्लम नाशिल्लो करताले करा म्हटलें ते नावेली सायडीक पडटाले थोडे 75% 25 आमकां पडटाले आनी ते पयलीं डॉरीस टॅक्सर आशिल्ले ते प्रॉब्लम आशिल्लो डॉरीसो जाण आशिल्ले पूण हो आमदार जो आमचो दिगंबर कामत आसा तेणें मुस्लिमांक म्हणटा ते कोणाक विश्वासान घेवना तुमकां घेतिल्लें कोणाक घेवना आसतना ताणें ओल्ड TCP मिनिस्टर आशिल्लो
ताका धरून ते केले. हांव हाका ताका दोश दिना. MLA वो सगळे वो हांव म्हणटा तूं भिता कोणाक? मडगांव मुस्लिमांक तूं काम करता सगळें तुवें ताका स्टॉप करपाचो तेन्ना बाबा हांगा तूं करनाका जावं ऑलरेडी थंय अलॉट केला तो दिवया म्हणून तो ताणें DCP पेशान तो ताणें झोन चेंज केलो फटाफट हांगा केलो कारण हो न्ही तुका खबर आसपाचें तें सगळें डिस्कस केलें हांवें CM कडेन. CM म्हणपालो आय एम अवेअर अबाउट दॅट आय नो एवरीथींग. थंय कसो जागो घेतला सवाय घेतला विकला लोकांचे पयशे खाला पूण सगळ्यांक जाणा आनी हे 16 कोटी हाडून ते वाटपाचो आसा तें जाणा म्हणपालो आपूण. सो आय एम नॉट रेडी टू गिव सिंगल अमावंट टू देम म्हणपालो CMन आमकां सांगला कित्याक हो पब्लिकेचो पयसो हो आमचो तो सोंपेपणीन दिवपाना CM. आनी म्हाका सुद्दां ऑफर म्हणजे दुकानाचेर म्हाका हांव बशिल्ल्यान एकलो मनीस आयलो आज एक्सपोज करता हांव ताचें नांव सांगना आयिल्लो आनी तो म्हणपालो तुका म्हणपालो 2 CR दिता तूं की बस. आतां कोणें धाडिल्लो तो खबर ना म्हाका. तूं आनी भानगडीन पडनाका म्हणपाली. हांवें म्हणलें व्हेरी सॉरी. फुडलें कितें काय म्हटलें हांवें फुडलें डिसिजन घे चल 2 दिले मागीर कितें ना म्हणपालो. ते म्हणपालो पयशे दिले तुका लागना म्हणपालो. ते मागीर लोकांनी पाड घालून म्हणपालो ते बॉल उडोवन म्हणपालो खबरस्तान. हे मुस्लीम लोकांक कितें तो आयलो तो हिंदू न्ही क्रिश्चन न्ही तो मुस्लिमूच आयलो म्हाजे कडेन म्हणून हे कळपा बरें कित्याक ह्या मुस्लिमांक ते कळत ते ताका सोडपाना म्हणून हांव तांकां एक्सपोज करपाक शकना. पूण हांवें सांगलें व्हेरी सॉरी ते भानगडेन हांव पडना म्हणजे तूं कितें करपाक सोदता खबरस्तान हाडयल्यार चलता खबरस्तान जावपाक दिवपाना. हे तुमचें म्हणजे तुमकां फक्त अमावंट जाय पयशे जाय तुमकां फक्त पयशे जाय. त्या लोकांचे पयशे खाल्ले पळय तांचे वाटपाक जाय पयशे तांकां. खाल्ले पयशे हांव तुमच्या बोल्सांतले पयशे दिवना गव्हर्मेंटाक पयशे कित्याक जाय तुमकां हे ताणें उलयल्लें आसा म्हाजे कडेन. म्हणटकूच म्हाजें इतलेंच म्हणणें हांवें CMक सांगलें अशें आसा तूं तें करून दी. सो CMन DMAक आपयलो आमचो एडमिनिस्ट्रेटीव म्युन्सिपालिटी आमचो एडमिनिस्ट्रेशन तो आयलो पणजे आयलो बशिल्लो CMा बरोबर आनी तो बरो मनीस. ताणें सांगलें की ऑलरेडी ताणें हायकोर्टान ते धाडला आनी आमच्या चीफ ऑफिसरान धाडला की वी नीड ओनली सोनसडो बिकॉज ऑलरेडी वी अलॉटेड दॅट लँड टू मुस्लीम ऑलरेडी सांगलें ताणें. म्हणून CM कितें म्हणपालो आपूण फर्स्ट मिटिंगेक ते म्हणपालो घेता PDAचे बिकॉज नाव आय थिंक इज कमिंग कोड ऑफ कंडक्ट इज कमिंग नाव. सो आय डोंट नो वेदर इट इज डुईंग ऑर नॉट. जालें जाल्यार इलेक्शना पयलीं नाल्यार इलेक्शन जावन ते करतले कित्याक जाणा आतां फर्स्ट मिटींग ताणें करता म्हणून सांगला आनी हो एश्योरन्स दिला तेंच्यांनी आमकां ते बसून. सो हांव इतलेंच म्हणटा की CMचे हांव खूब आभारी आसा. CMन आमकां सांगला आनी राजेश म्हणून PDAचो ताजे कडेन उलयल्लो आसा आनी CMचेर विश्वास आसा. आनी जर CMन हें केलें ना हांव परतें सांगता हांव परतो हांगा स्ट्रायका बसतलो आनी ह्या फावटी 3 दिसाचो न्ही ते येयनाले चलता मेल्यार चलता बसतलो कित्याक म्हाका हाय डायबिटीज आसा. हांव डायबिटीज आसतना बसला आनी हांव इतलें म्हणटा हांव हिरो म्हणना आनी हांव खंयचे पॉलिटिक्स लेवल घेवन बसूंक नाशिल्लो. मे बी आय जॉइन TMC बट आय नॉट टायड एनी बॅनर्स बिहायंड मी बिकॉज TMC ऑल्सो टोल्ड मी. हांवें तांकां सांगलें हांव रेडी ना म्हणजे खंयचे हांव बांदना बॅनर बिनर. हांव पयलीं इश्यू घेतिल्लो बिफोर जॉयनींग TMC हांवें पयलीं घेतिल्लो हो इश्यू. म्हणटकूच हांव इतलेंच सांगपाक सोदता आतां कोणी हिरो जाता जाल्यार हिरो जाता ते जावनी पूण आमचे मडगांवचे मुस्लीम आनी मडगांवचे लोक ते पिशे ना. तेंच्यांनी पळयला 3 दीस कोण दितला आनी कितें केलां तें. तातूंत आमचो एकलो कावन्सिलरूय बीन आसा हांव तेजें नांव मागीर एक्सपोज करतलो ज्याणे म्हाका सपोर्ट दिता म्हणिल्लो आनी तो मागीर धांवन गेला आनी तो आतां सारको फ्रंट हेजेर आसा की आपूण बसतलो. हांव तें मागीर एक्सपोज करतलो नांव तेजें ते मुस्लिमांकूय कळपाक जाय बिकॉज मुस्लीम वोटर्स मीन मारगांव दे नीड मुस्लिम वोटर्स फॉर दिस थिंग टू इलेक्शन वॉज. तेंगे जाता की चिंतप की मुस्लीम आसा आमगेले मायनॉरिटी दिसतींग आमी ते घेवनूच जिखतले तांकां समजपाक जाय. आनी बाकीच्या मुस्लीम बांदवांक सांगता हे पळय कोणाक पळय दिगंबर कामतीन थंय वचनाका सांगल्या थंय कितें सांगल्या मशिदींनी ऐलान करपाक लायलें ताणें पूण भितरल्यान ते लोक म्हाका फोन करतात आनी सांगतात आंबोडकार सॉरी आमच्या तूं करता आमी येवपाक शकना रे म्हणटा तशें सांगतात. कारण हो पूण तूं इतलो भिला महेश आंबोडकाराक मोतीडोंगरार पळय टोर्नामेंट केलो हांवें सगळे केले टोर्नामेंट केलो. हांव थंय हंगर स्ट्रायकाक आसतना टोर्नामेंट करपाक हांव वचपा नाशिल्लो कित्याक तांच्यांनी सांगलें चीफ गेस्ट म्हणून हांवें सांगलें बाबा हांव थंय आयलो जाल्यार लोक म्हणटाले कितें तूं कितें खावन आयला म्हणून हे अनशन सोडून आयला उपोशण सोडून आयला हंगर स्ट्रायक. सो हांव वचूंक ना. तरी आसतना तें दादागिरी करून ताणें टोर्नामेंट तो बंद करपाची ट्राय केली. तरी आसतना तो टोर्नामेंट केलो त्या भुरग्यांनी. एक सांगपाचें म्हटल्यार उद्देश म्हाजो इतलोच की हांव प्रमोद सावंता कडेन इतलेंच मागता आमचो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आनी तो म्हाजो गांवचो MLA हांव आमोणकार आमच्या आमोणेचो ताजो स्वभाव हांव जाणा. तो आमचे कडेन फटींगपणां इतली करचो ना आनी ना करपाना. म्हणून हांव इतलेंच मागता जर फटींगपणां केली कितें जाली जाल्यार हांव परसो उपोशणाचो बसतलो इतलेंच. आनी इतलेंच पॉलिटिकल लेवलान कोणी हिरो जावपाक वचपाचें ना भितर की हातूंत पॉलिटिक्स कांयच नाशिल्लें हातूंत पॉलिटिक्स कांयच नाशिल्लें. हांवें अशें आयकलां आनी अशें दिसता आमकां की लोक आतां म्हाकाय मारपा लागल्या
आनी दुसरो हिरो जावपा वता मरे म्हणून दुसरो हिरो जावपा वता म्हणून आतां तो कोण तो लोकांनी पळय म्हाका कांय खबर ना पूण हांच्यांनी म्हाका हिरो केला तरी आसतना हिरो म्हणना हांव तांचे बरोबर सदां आसतलो एज मुस्लीम क्रिश्चन हिंदू सगळ्या बरोबर आनी क्रिश्चनाचेर आनी हिंदूचेर कितें जालां तें आनी 2 दिसांनी परतो हांगा येतलो प्रेसा कडेन अजून एक्सपोज करपा ना म्हाका एक्सपोज करपा जाय हो आमचे मडगांवचे आमदार थँक्यू कोण पॉलिटिशियन तो हिरो जाता जो पॉलिटिशियन पळय जो हिरो जाता न्ही आतां म्हणटा ते म्हाका सांगपाची गरज ना सद्या सगळे लोक जाणा फेसबुकाचेर पळयलां सगळ्यांनी कितें चलता तें कित्याक म्हाका अक्षरशा कितें कितें म्हणपा लागले अशें 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 हांव कितें रावलो काय म्हणूंक ना बाबा आसूं म्हटलें जालें तें कळ्ळें तुका कितें जावपाचें आसा पूण म्हाजें इतलें सांगपाचें म्हटल्यार जो कोण पॉलिटिशियन हिरो जाता न्ही ताका हिरो जावनी प्रॉब्लम ना हिरो जावपाकूच जाय पूण आमी सगळे मेळोन तांकां न्याय दिवपा जाय मुसलमानांक तूं हिरो जावपाकूच जाय ऑब्वियसली कळ्ळें न्ही आतां तें कितें तें तुमी जाणा आसतलें Mahesh Babu, don't you think this politics over this religion of any community per se is going to benefit anyway to the Margavkars? मडगाव शहराक कितें फायदो जातलो हे रिलिजियस पॉलिटिक्स खेळोन हे दिसता न्हू This is religious politics. I just want to tell you, see, I am not including this politics in my this thing, hunger strike, first of all. And you don't take in mind that politics and this is hunger strike because of Kabristan. This is very clear that I am not ready to tell you that from my heart, anything from my heart, means not ready to do like that की हांव फुडें इलेक्शना बसतलो म्हणून बसलेलो हे आमदारान केल्लें मडगांवच्या कळ्ळें तुका न्ही तेका जर आशिल्लें न्ही पॉलिटिक्स जाय आशिल्लें तेका तो येता आशिल्लो ते म्हाजे बरोबर बसपाक बिकॉज आय कॉल्ड हिम बिफोर तूं यो आनी बस आनी आमकां आन्सर कर म्हणून जाल्यार ते पॉलिटिक्स आसता आशिल्लें समजलो न्ही हांव कितें सांगता कळ्ळें तुका How sure are you that the assurance given by the CM will be fulfilled and within a month's time our Kabristan issue will be sorted out? Because it has been going on long time. See, now case is going on in this thing in High Court. Already CM shown me everything, and our chief officer Margao municipality, he also showed me the one paper because case is going on already. DMA is written that only Sansado, that is the place which is allotted already. So that place we need for Kabristan and we want to give it for the Muslim. That this thing page is given in the High Court from DMA. And DMA ते आशिल्लो and DMA CMan तेच सांगले आपल्या हेजेर तेंच्यांनी ते केला म्हणून it is in the favor. Something is in the favor of this thing. काही लोकांचो अपोज आशिल्लो कुर्तोरी बिरतोरी सायडीचे अशें आयकोंक येता तेजे कितें करपाचें ऑब्जेक्शन हे आशिल्लें न्ही कितें आशिल्लें न्ही तें टॅकल कोणें करपाचें गव्हर्मेंटान करपाचें सपोज ते लँडीत आतां हांगा जे कितें प्रॉब्लम आशिल्लो तो चड आशिल्लो खंय हांगा केल्लो तो 25% जस्ट आय वॉन्ट टू टेल यू 25% फ्रॉम माय सायड कौन्सिल सायड मीन्स 75% इज दॅट सायड नावेलीम एरिया इन नावेलीम एरिया दॅट इज अ पंचायत एरिया सो वी कांट ऑल द कौन्सिलर्स कांट टेक द रिजोल्यूशन ऑन पंचायत एरिया we have only right in the municipality area so how we can take the resolution that this thing that issue ते हेका खबर ना MLA knows everything about that दिगंबर कामत तो कसो उगी रावलो कशे लोकांक पिशे केले ताणें फूल एरिया आमकां आसपा आशिल्ली ती मुन्सिपालिटी बेश्टे खंय हांगा म्हणल्या फुडें चड जातालें कुर्तोरीम सुद्दां जातालें आतां कुर्तोरीम समसोडे जर गार्बेज एरिया दिसता तुमकां गार्बेज दिले जाता प्रॉब्लम हे आयले प्रॉब्लम कितें जाता गार्बेज केदो असो समसोडाचो प्रॉब्लम ना ते नोट करपाक And you want to say something? आम्ही महेश आमोणकर
आनी एंड्रू सुकेर आनी रियाजा फेलिसिट करपाक सोदता आमी तेंच्यांनी आमकां लागून जे कितें केलां आमी केन्ना विसरपा ना. आनी एक सांगपाक सोदता तुमकां मिडियाक हांव फक्त जेन्ना उपोशणां बशिल्लो तेन्ना आमी एंड्रू सिक्वेरा आनी रियाजान रातभर रियाज म्हाज्यावर रावलो. एंड्रूक मातसो प्रॉब्लम आशिल्लो तो गेलो, हो बरो ना, ताका किडनीचो प्रॉब्लम आसा, म्हाका डायबिटीज आसा. पूण आमी अमर अकबर एंटनी कशें हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन तिगूय जाणांनी मेळून उपोशण केलां. हांवें केलां पूण तातूंत हातभार हांचो चड आसा, दोगूय जाणांचो. नाल्यार तितलो म्हाका फोर्स मेळ्ळा आनी तांचे खूब हांव उपकारी आसा. रियाजाचे आनी एंड्रूचे केन्ना ना विसरपाचें आनी मुस्लिमांनी हें लक्षांत दवरपा जाय, केन्ना तांकां विसरपा जायना हे दोगूय जाणां.